नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। मुख्यमंत्री पर्रीकाराक दिल्ली एम्सात केलो शिफ्ट। प्रधानमंत्री मोदीन केली खासा विमानाची व्यवस्था। नवी व्यवस्था करूंक दिल्ली सावन आयतारा बीजेपीचे ऑब्झर्वर्स गोंयांत। भाजपा आमदारांची संख्या 17चेर व्हरपाचो पक्षाचो हावेस। युतीतल्या दोनूय पक्षां वांगडा भाजपाची भासाभास सुरू। पक्षाचो कोर ग्रुप लागलो कामाक। म्हापसा अर्बन बँकेक मातशी थाकाय। लायटीची आनी उदकाची बिलां लोकांकडल्यान घेवपाक आरबीआय कडल्यान परवानगी। बँक म्हणटा पयलीं बिलां भरल्यात तांणी भिवपाची गरज ना। आनी AWS वेटरन्स फुटबॉल एक्झिबिशन मॅचीत टीम ब्लूचो टीम ग्रीनाचेर एका गोलान जैत। इंडियन फुटबॉल टीमीचो आदलो कॅप्टन ब्रह्मानंद शंखवाळकरान केलो विनिंग गोल। मुख्यमंत्री पर्रीकाराक दिल्ली एम्सात शिफ्ट केलो। सुत्रां सांगता ते प्रमाण दाबोळे सावन ताका थेट दिल्ली व्हरूंक प्रधानमंत्री मोदीन खासा विमानाची व्यवस्था केली। ताका दाबोळे नौदळाच्या तळावेल्यान दिल्ली व्हेलो। फुडले उपचार दिल्ली एम्सात चलतले। मुख्यमंत्री पर्रीकार अमेरिके सावन आयल्या उपरांत ताची भलायकी सुदारना जावन राज्याचो कारभार ठप्प जाल्लो। तो आपल्या ऑफिसातूय वचूंक नाशिल्लो। शेनवारा सकाळी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराक खासा एअरक्राफ्टांतल्यान दिल्ली एम्सात व्हेलो। प्रधानमंत्री मोदीन पर्रीकारा खातीर खासा विमानाची व्यवस्था केल्ली। पर्रीकाराक नौदळाच्या एअरपोर्टावेल्यान दिल्ली शिफ्ट केलो। ताचे पयलीं सभापती प्रमोद सावंत आनी मायकल लोबो ताका मेळिल्लो। आमचो चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकारान ह्या वेळार पर्रीकाराची भलायकी आनी सरकाराच्या परिस्थितीचेर मायकला कडेन संवाद साधलो। मुख्यमंत्री फुडल्या ट्रिटमेंटा खातीर दिल्ली वचपा भायर सरल्या। आतां ते वयच्या पयलीं हांगासर तेंच्या वांगडा डेप्युटी स्पीकर मायकल लोबो आनी प्रमोद सावंत आशिल्ले। आतां मायकल लोबो आमचे वांगडा आसा। कितें प्लॅन जाला, कितें ठरला, तेंचे कितें फुडें डिसिजन्स आसतली तें मायकल लोबोकूच विचारया। तुमी मेळ्ळे दिल्ली वयच्या पयलीं कितें डिसिजन्स घेवन गेला, तो कितें सांगून गेला? तुमी सांबाळा म्हणून एलायन्स पार्टनरा कडेन उलयल्लो आहा। लोकांक त्रास जावचे न्हू, एडमिनिस्ट्रेशनाक त्रास जावचे न्हू म्हणून जी वेवस्था करपाची आहा ती केल्ली आहा। डिस्ट्रिब्युशन ऑफ पोर्टफोलियोजूय जातले आयच्या दिसा भितर बाय टुमारो, ते वेवस्था केल्ली आहा। सो दॅट एडमिनिस्ट्रेशन त्रास जावंक पावना। जे फायली चालू आहा प्रोसेसान त्यो मिनिस्टरांनी क्लियर करूंक जातल्यो। जे तेजे कडेन पोर्टफोलियो आहा ते डिस्ट्रिब्यूट करता तो सगळ्यो अमंग द एक्झिस्टिंग मिनिस्टर्स। ओके, सो इट इज अ गुड डिसिजन एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आय प्रे टू द ऑलमायटी गॉड दॅट ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सीस दिल्ली एम्सान जो आयज वयता तो थिंगा ताका कितें तरी बरें फळ मेळचें आनी बरो जावन गोंयांत येवचो आनी परतून आनी एकदां आमचें एडमिनिस्ट्रेशन आमचें गोंय सांबाळपा खातीर आमचें गोंय राखपा खातीर ताका देवान परतून हाडचो इतलेंच मागता। फाटले तेणी 2-3 ट्रिटमेंट आहा ते अमेरिकेन केले, तो परत वयचे ना, फक्त एम्सान अमेरिका लुक्स लायक इज ऑलमोस्ट रूल्ड आउट। सो वी ऑल्सो हॅव गुड डॉक्टर्स, वी हॅव गुड treatment at the AIIMS, and I am confident that God will show mercy and will make him all right. Goa requires a leader to the I can't imagine Goa without Manohar Parrikar as a chief minister or as an administrator, or आमी जे आता हो सरकार घडयला is only because of him. म्हाका दिसता गोंयांक तेजी गरज आहा आनी देव ताका बरो करून परतून हाडटलो। पोर्टफोलियो म्हटले पळय न्हू, आतां ते म्हणटा आपल्या कडेन आहा ते डिस्ट्रिब्यूट करतलो। ही विल हॅज ऑलरेडी स्पोकन टू द एलायन्स। चार्ज असो कोणा कडेन दिवचो ना सद्याक चार्ज दिवपाची रूल्ड आउट आहा। दॅट वील बी आमचे आतां हायकमांड आहा दिल्ली, आमचो गोवा कोर कमिटी BJP आहा प्लस एलायन्स सगळे मेळोन डिसिजन घेतले। बट आमकां जे सांगलां तेणें आयज की आपूण एडमिनिस्ट्रेशन स्मूथ वचपा खातीर पोर्टफोलियो डिस्ट्रिब्यूट करपाचें आपणें पळयलां।
मुख्यमंत्री दिल्ली वचपाक हांगसरल्यान भायर सरले ते एअर एम्ब्युलन्सांतल्यान दिल्ली एम्सान वचून एडमीट जातले फुडलो ट्रिटमेंट तांचो एम्सान जातलो दुसरे वटेन गव्हर्मेंटाचें फंक्शनींग स्मूथ जावचें म्हणून सीएमा कडेन जी एक 25-30 खाती आसली ती आसा ते मंत्र्यां भितर जे फंक्शनींग काम करता मंत्री त्यांच्या भितर ते डिस्ट्रिब्यूट करून फंक्शनींग स्मूथ करपाचें काम करतलो म्हणून तेंचे आतां मायकल लोबो आनी प्रमोद सावंत बी तांकां मेळपा आयल्या तेंच्या कळयिल्लें आसा आनी फुडली चार्ज दिवपाचो वा आनी कितें लिडरशीप चेंजाचो विशय जेन्ना येतलो तेन्ना सेंटर BJP हांगासरले एलायन्स पार्टनर बरोबर घेवन विचार जातलो म्हणून आतां आमकां कळ्ळां. व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठी वांगडा लौकीक शिलकार प्रुडंटा खातीर. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान चार्ज दुसऱ्या कडेन दिवपाची वा पदावेल्यान देवपाची तयारी उलोवन दाखयल्या उपरांत भाजपाचो कोर ग्रुप कामाक लागला. युतीतल्या पक्षा वांगडा बसका घेवन भाजपाक आपल्या आमदारांची संख्या 17चेर व्हरून सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जावपाची तयारी सुरू केल्या. आयतारा उसरा पक्षाचो राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी रामलाल गोंयांत पावता. सोमारा ते भाजपा कोर ग्रुप आमदार आनी युती पक्षा बरोबर चर्चा करतले. शेनवारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार एम्सात वचपाक गोंयच्यान भायर सरले. त्या उपरांत गोंयचो भाजपाचो कोर ग्रुप कामाक लागला. सकाळच्यान तांणी बसका सुरू केल्या. भाजपाच्या आमदारांक ते मेळ्ळे. त्याच बरोबर युती पक्षा बरोबरूय बसका जाल्यो. प्रदेश भाजपाच्या कोर ग्रुपाच्यो बसका सुरू. कोर ग्रुपांतले कांय वांगडी फातोड्ड्या विजयाक मेळ्ळे. भाजपाच्या 3 आमदारां बरोबर पणजेय बसका घेतली. बसकांचे सत्र सकाळच्यान सुरू. भाजपाचे 17 आमदारांचे टार्गेट. भाजपाचे 14 वेल्यान 17चेर वचपाचे टार्गेट. आयतारा भाजपाचे केंद्रीय सरचिटणीस रामलाल गोंय भाजपाचे निरीक्षक BL संतोष गोंयांत पावता. सोमारच्यान लिडर निवडपाक बसकांचे सत्र सुरू जातले. रामलाल आनी BL संतोष सोमारा सकाळच्यान बसकांक सुरवात करता. सगळ्यांत पयलीं भाजपाच्या विधिमंडळ गटा बरोबर बसका जातली. त्या उपरांत ते युती पक्षाच्या फुडाऱ्यांक मेळून चर्चा करतले. सोमारा सरकाराच्या नव्या लिडराचें नांव फायनल जावपाक शकता. भाजपाचे एका गटा बरोबर कोर ग्रुपाची बसका जाली. पर्रीकारान मुख्यमंत्री रावप आनी भाजपांतल्या एकट्याक मंत्रिमंडळांत घेवन उपमुख्यमंत्री करून सरकार चलोवप असो विचार आमदार फुडें करता. ना जाल्यार मोगो सारको पक्ष भाजपांत विलीन करून सुदिनाक उपमुख्यमंत्री करून कारभार चलोवपाची सुचोवणी आमदारांनी केल्या. मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार दुयेंत आशिल्ल्यान गोंयाक पर्यायी लिडर दिवपाचो निर्णय योग्य वेळार घेतले. सध्या पर्रीकार बेगीन बरो जावचो म्हूण मागुया म्हूण BJPचो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मिडिया कडेन उलयलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.